बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या शांत वेळार. आमचो आयचो विशय एक उतर मात उलोय आनी म्हजो साकोर बरो जातलो. सोम्या जेजू क्रिस्त आमचो राय आंकवार मारये उदोरी मनीस सोयबान तो जल्मलो. तो संवसारांत आमची मोदें पिरायेन जाणवायेन आनी एकामेकाच्या मोगान वाडलो. जेजू, तूं देवाचो पूत जावनूय मनीसपणाचे गूण आपणावन मोगान आनी एकवटान एकामेकाच्या हुस्क्यान रावूंक तुवें आमकां शिकयलें. जेजून आपल्या शिसांक आज्ञा दिली, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. आनी तीच आज्ञा तो आमकां सोमेस्तांक दिता. जेजू, तुजें वर्तेपण आनी उदारपण आमी मानून घेवन तुका आमी आमचे मोदें येवकार दिता आनी व्हडा काल्तिकायेन मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. सगळीं आमी गीत गावया. R4 बापाच्या एकल्याच पुता. बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोली स्ट्रासा स्वर्गांतां देवून आयलाय संवसारांत मातूक आलाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाचुराक स्वर्गार रस्त्यार पुकेचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रूपने चालूय तूं जेवण आमचें. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. दादोशी बाबा मोदे
थोर कालीस तुझे हांगासोर तुझे सोरशी मोरगोठात कालचा आमची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू तूं जावन आसाय सगळ्या बरेपणाचो सागोर. आमकां तूं सदांच खुशाल दवरूंक वावुरताय. आमकां आमच्यो गरजो तूं भासायताय. आमकां कुडी आत्म्याचे भलायकेन तूं भरताय. जेजू तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. आमच्या जिविताचें पॉयण फुडें व्हरूंक जेजू तूं आमकां आपलो आदार दिताय. जेजू तूं आमकां सोबार गुणांनी आनी देण्यांनी भरताय. ह्या सगळ्या तुज्या देण्यां पासत आमी तुका दिनवासता. ओगेपोणी देवान आमकां दिल्ल्या देण्या पासत बापाक वाखाणुया. सुर्गीच्या देवा बापाक दिनवासूंक आमी गीत गावया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Moja deva tu sorporo rosnar mozo doni koro soglia kalzan nismo sodas corum favor deva tuja moga klakta kalis moje
moci duka dita Deva tuja moga lakta kalis moci duka dita kalis moci duka dita kitlo moso mogu keloy makarusloy makapusloy ikik moso oprasosloy em konatlo makaratloy Deva tuja moga lakta kalis moci duka dita kalis moci duka dita Deva tuja moga lakta kalis moci duka dita kalis moci duka dita tuja rokta tuja masan maka pusloy voda mogan moci katit kursar meloy sorga daishi maka kiloy Deva tuja moga lakta kalis moci duka dita kalis moci duka dita Deva tuja moga lakta kalis moci duka dita kalis moci duka dita आमी कोण भाशेन आपलो भावार्थ तीर करूंक जाय आनी कोण पोरी एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी रावूंक जाय ते जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगता तर हेंच देवाचें उतर आमी आयकूंक तयार जावया सगळीं उबी रावया माथेवाचें शुभ वर्तमान 8वो आवेसवोर वळी 5 ते 11 जेजू कापेर्नामांत
भितर सरल्या उपरांत एक शोधपती उपकार मागूंक ताचे चडशीं आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. शेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून शोधपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूतर मातूलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजेय काल शिपाय आसात. आनी तांतले एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्याक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळुकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेती आनी अस्तमे तावन जायतीं येतलीं आनी अब्राम, इसाक आनी जॅकॉब हांचे सांगाता सर्गीच्या राज्यांत शेवणाक बसतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. सगलीं बसूया. आयकल्ल्या देवाचें उतर आमकां एकामेका सवें हुस्को दाखोल करता. अशीच एक गोडणी आमी नियाळुया. कोण एकलो मनीस गंभीर पिडेक सांपडून हॉस्पिटलांत भरती आसलो. ताका ऑपेरेसांव करचें पडलोलें आनी तें बरे भाशेन जालोलें. ताचो ट्रिटमेंट कबार जावन तो घरा वचपाची तयारी करतालो. हो मनीस आपलें बील फारीक करूंक गेल्ले कडेन ताका घुमून आयलें की ताचें बील पयलेंच कोणें तरी फारीक केलें. तो एकदमूच अजाप जालो. चवकशी करतूच ताका कळून येयलें की तें बील ताच्या एका इश्टान फारीक केल्लें. तो क्रिस्ती भाव आशिल्लो. ही आपल्या इश्टाची बरी कोडणी पळोवन तो एकदमूच खुशी जालो आनी घरा परतलो. आयच्या देवाच्या उतरांत आमी शोधपतीची खबर आयकल्या. शोधपती म्हणल्यार 100 सैनिकांचो एक रोमी अधिकारी. तो जुदेव न्हय आसलो. तो एक अनभावार्थी आसलो. पूण तो शोधपती आपल्या चाकराचो हुस्को धरून आपल्या आनी चाकरा मदलो भेदभाव विसरून जेजूशी येता आनी आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण जेजू लागीं उपकार मागता. जेजू शोधपतीक आपूण येवन ताच्या चाकराक बरो करता अशें सांगता. पूण
सोदपोती ताका परतीपाळून म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. सोदपोती आपलें सगळें व्हडपण कुशीक दवरून आपूण जेजूक घेवंक पुरतो ना म्हूण ओळखून घेता आनी ल्हानबिकायेन आपलो उपकार जेजूशी दवरता. सोदपोतीचो व्हड भावार्थ पळोवन जेजू अजाप जाता आनी ताच्या चाकराक बरो करता. जेजू सगळ्या वेळार सगळ्या भावार्थ्यांक तशेंच ओन भावार्थ्यांक, पातक्यांक, पिडेवोतांक उक्तो आनी लागींच आसा. ह्याच पासत जेजू मनशाचें सादें सैम घेवन आमचे मदें आयलो. आमी सगळीं ताचीं भाव भयणी, पूण आमचें गर्व, संवसारी व्हडपण आमकां जेजूतावन पयस करता. सोदपोतीन भियेनासतना आनी भावार्थान जेजूताय उपकार मागलो. आमचें गर्व कुशीन दवरून जेजूक आमचें काळीज मन उक्तें करून ताचो पेकोवणेचो हात आमकां लाय म्हूण जेजूक आमी सांगुया. आमी भियेनासतना भावार्थान आमच्या जिवितांतलें सगळें दूख, पिडा, कोश्ट जेजूताय वोपून आमकां ताचीच पेकोवणी आमी मागून घेवया. सोदपोती भाशेन आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकांय भावार्थाचे दोळे आमी मागुया आनी गीत गावुया. D5 भावार्थाचे दोळे, श्लोक 3 आनी 4. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू. दिसतात पळोवंक वेगळी भाशेन
आशीन जातीन गातीन भोगतां जीवन Jesu ताची गुदार तुकून बावार्ताचे दोले आमकां तूं दी Jesu तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय Jesu बावार्ताचे दोले आमकां तूं दी Jesu तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय Jesu Christa mode dobli Gota mode osuk Sugli ekestorin Deva burgin Jesu बावार्ताचे दोले आमकां तूं दी Jesu तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय Jesu बावार्ताचे दोले आमकां तूं दी Jesu तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय Jesu जेजूच्या आदाराची आमकां सगल्यांक गरज तर आमची थोडी मागणी आमी जेजू मुखार घालुया दर एका आमच्या मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळीं म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबांनी सगळे याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी आपल्या सेवेच्या मोन्यारीपणा वरवीं आपले पोरजेक जेजूचे शांती समाधानाचे दूत जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आयज संवसारांत मनीस जिन्सां भासाच्या पिडांक लागून कोश्टवता हें तांचें दूख कोश्ट हळू करूंक वावुरतल्या वैजांक नर्सींक भलायकी अधिकाऱ्यांक आनी आपकुशीन सेवा दितल्यांक आशिर्वादान भर आनी तांणी दुलोबायेन आनी ल्हानविकायेन दिल्ले सेवे वरवीं जेजूची उपकारां ती जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका
आमच्या जिवितान उप्रासलोले जायते स्पृश्ट आटेबिटे आनी अडचण्यो आमचें जिवीत जोड आनी पारादीक करतात. असल्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आमी घालूंक आनी ताच्याच आदारान सगल्या आळकडीचेर आमी सोयत व्हरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. दूख पिडा संकोश्ट भोगतोल्या सवें शोधपतीची देख घेवन जेजूचे दयाळ नदरेन आमी पळयोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितोलीं आमी जावंक देवा लागीं मागुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. ओगेपणी आमच्या काळजा मनांतले हुस्के आमी जेजूक उबारुया. सोबाब जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. सगळी दिबी घालुया. सगळी आमची मागणी आनी आमचे आवडे एक करून जेजून शिकयलोलें मागणें आमी सगळीं दिंबी घालून बरोबर करुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.